देव बरो दीस दिवं तुमकां. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन. आमेन. मातेवाचो 23 वोड 1 ते 12. लोकां आनी आपल्या शिसांकडे उलोवन जेसून म्हटलें, मोइसेसाच्या आसनाचेर धर्मशास्त्री आनी फारिसेव बसल्यात. म्हणटच ते तुमकां सांगतात तितलें तुमी करात आनी पाळात, पूण तांच्या कर्तुत्वां प्रमाणें तुमी चलूं नाकात. कित्याक ते हेरांक सांगतात ते आपणाकूच करिनात. जोड आनी तोळू नजो तसली ओजी ते बांदतात आनी हेरांचे भुजांचेर घालतात, पूण ती उबारूंक आपलें बोट लेगून लायतशें ना. मनशांक दाखोवंक सगल्यो आपल्यो करण्यो करतात देखून मंत्रापत्राचीं पदारां रुंद रुंद करीत आसात आनी आपल्या आंगोस्त्राचे गोंडे लांब लांब करून भोंवतात. जेवणाक पयल्यो स्वातो देवस्थानांनी, पयले वयले जागे, तिट्यार आपणाक लोकांन सालाम करप आनी आपणाक गुरू म्हणून घेवप हीच ताची आसरूच. पूण तुमकां हेरांनी गुरू म्हणून पाचारची म्हूण तुमी आशू नाकात. कित्याक तुमचो गुरू एकलोच आनी तुमी सगलीं भाव भयण. संवसारांत कोणाकूच तुमचो बाप म्हणून उंच काडूं नाकात. कित्याक तुमचो गुरू एकलोच आनी तुमी सगलीं भाव भयण. संवसारांत कोणाकूच तुमचो बाप म्हणूं नाकात, कित्याक एकलोच तुमचो बाप, एकलोच आनी तो स्वर्गार आसा. आनी तुमी आपणाक गुरू म्हणून घेवं नाकात, कित्याक क्रिस्त एकलोच तुमचो गुरू. तुमचे भितरलो कोण वोट तो तुमचो सेवक जावचो. आपणाकूच उच काडटात तांकां देव खाला उडयतलो आनी आपणाकूच कालती जातात तांकां देव उच काडटलो. देवाचें उतर. देवाचो व्हड उपकार. नियाळ. जेजू आपल्या काळाच्या धार्मीक वडिलांच्या वागणुकेचेर आनी स्वभावाचेर निशेध मारतालो. ते सांगतात ते आपल्या जिवितांत वेव्हारांत घालिनासले. दुसऱ्यांचे जिवीत सोंपें करचे बदलेक ते जोड कोत्ताले. पूण जेजू आपल्या उलोवपान आनी वागणुकेन लोकांचें जिवीत सोंपें करतालो. आमकां दिसपोट्या जिवितांत जायत्या कठिनायेक फुडो करचो पडटा. थोड्यो अवघडायो गरजेच्यो आनी थोड्यो पयसावंक जायना तसल्यो. पूण जेजूचेर पातयेवन आमी मोगान आमच्या जिविताक फुडो करता तेन्ना जायतें सोंपेपण आमी अणभवता. हे परी दुसऱ्यांकूय आपल्या जिविताचे अवघड्यांक फुडो करूंक प्रेरणा जाता आनी जेजू बरोबर आमी म्हणोंक पावता, कोश सोंसतल्यानू म्हजेशी येयात आनी हांव तुमकां समाधान करतलों. आमेन.